तुमकां जाय तशें तुमी पीस कट करू शकता। हे पळयात, ही रेसिपी म्हाजी ना, हांवें ऑनलायन पळयल्ली आसा। जर ही तशी टर्नआउट जावंक ना सपोज सारकी परफेक्ट जाल्यार म्हाजे पचके जातले। सो ही पळयात अशा तरेन, आनी हांवें फर्स्ट टायम ट्राय करून सुद्दां खूब बरी जाल्या। सो पण खरंच सांगता, जर ही पिड्ड्यार जाली जाल्यार 1 किलो द्राक्ष म्हाजी खावच्या पयलीं पिड्ड्यार वयतली। हांगासर आमची मिठाई न्हय रेडी जाल्ली आसा। बरें अशें न्हय वाटून घेया। आतां भितर एक एक पीस करून ॲड करा आनी हे न्हय कोट करून घेयात। हे पळयात। सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। सांजची न्हय 3:30 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट असो हांव स्टार्ट करता। म्हटल्यार न्हय मुद्दमूच असो आयचो व्हिडिओ हांवें लेट स्टार्ट केल्लो आसा। आनी तुमकां थंबनेल पळोवन तर कळत आसतलें की ह्या व्हिडिओन कितें तरी रेसिपी हांव शेअर करपाचें हां म्हणून। एक्चुली खरें सांगूंक न्हय जाल्यार ही रेसिपी हांव खूब दीस पयलीं प्लॅन करतालें, बट न्हय म्हाका शेअर करपाक टायमूच पॉसिबल जायनासलो। आनी इवन ह्या रेसिपीक जितलें साहित्य लागता न्हय तें हाडून हांवें एकदां दोनदां अशें पेड्ड्यार सुद्दां केलें। पेड्ड्यार म्हटल्यार खाल्ले आमी ते, ओके। आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार म्हाका हांसूंक येता एक्चुली, कारण ही रेसिपी म्हाजी ना, हांवें ऑनलायन पळयल्ली आसा। जर ही तशी टर्नआउट जावंक ना सपोज सारकी परफेक्ट जाल्यार म्हाजे पचके जातले आनी म्हाका मुद्दमूच तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसली। कारण इंस्टाग्राम ओपन केलो न्हय काय ही परत रेसिपी म्हाज्या फुड्यान येताली। सो म्हटलें चल, इतली जर ट्रेंडींग आसा, वायरल आसा जाल्यार ट्राय करया। पेड्ड्यार जाल्यार जालें, बट ही रेसिपी ट्राय करूंक जाय न्हू म्हणून हांवें 1 किलो ग्रेप्स सुद्दां हांव घेवन येयले काल पयर, कारण म्हाका ही करपाचीच आसली आनी करताच न्हय। सो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करयाच। पचके जालें जाल्यार जावं म्हटलें, तुमी म्हाका गायड करूंक शकता न्हय तेका लागून। पण खरंच सांगता, जर ही पिड्ड्यार जाली जाल्यार 1 किलो द्राक्ष म्हाजी खावच्या पयलीं पिड्ड्यार वयतली। चला आमी ही रेसिपी ट्राय करया। नांव सांगता तेच्या पयलीं तुमकां। सो एक्चुली ही न्हय एक टायपची स्वीट डीश आसा, म्हटल्यार मिठाई म्हणू शकता तुमी। तेतून आमी ग्रेप्स बीन यूज करून ही मिठाई रेडी करतली। लायक न्हय जात्रेक बीन तो हलवो येता पळयात, हलवोच म्हणटा न्हय, ऑरेंज कलर, लायक सॉफ्ट आसता। हांगसर फोटो लायता म्हणजे तुमकां कळटलें एक्चुली हांव कित्या बद्दल उलयता तें। सो सेम तशीच ही रेसिपी आसा। मेजरमेंट थ्रू हांव तुमचे बरोबर ही रेसिपी शेअर करतलें, ओके। चला तर। हे पळयात, आमकां सगळ्यान पयलीं जाय ते म्हटल्यार फ्रेश अशे ग्रेप्स, बरे अशे फ्रेश घेया। बावल्ले अशे न्हय ग्रेप्स घेवं नाकात, नाल्यार न्हय तितली टेस्ट बरी येना। जाता इतले अशे फ्रेशूच घेया। हे पळयात, हांगसर हांवें न्हय 1 किलो अशे ग्रेप्स घेतलेले आसा आनी ते बरे उदक घालून 2-3 फावटी धुवन घेतलेले आसा। हे पळयात अशा तरेन। सो आतां हे न्हय आमकां मिक्सराक लावन न्हय हेचो ज्यूस करून घेवपाक जाय। सगळे ग्रेप्स न्हय हांगसर ॲड करा आनी ते बरे अशे न्हय वाटून घेया, म्हटल्यार तेचो आमकां ज्यूस काडून घेवपाक जाय। हे पळयात, जर तुमचे ग्रेप्स चड आसा न्हय जाल्यार तुमी 2 फावटी सुद्दां इल्ले करून थोडे करून असे वाटू शकता। हे पळयात, तेज्या उपरांत न्हय हांगसर हांव अर्दी वाटी न्हय उदक घालतले। मेजरमेंट प्रॉपर घेया। 1 किलो ग्रेप्स घेतले, तितून अर्दी वाटी हांगसर हांवें न्हय उदक घातलेलें आसा। आता हे हांव वाटून घेता। हांगसर आमचो ज्यूस न्हय अशा तरेन रेडी जाल्लो आसा। आतां आमकां न्हय हो ज्यूस गाळून घेवपाक जाय, कारण म्हटल्यार न्हय केन्ना अशे ग्रेप्स बीन उरता न्हय, तेका लागून हो बऱ्या तरेन आमकां गाळून घेवपाक जाय। हो पळयात, सो मोठे जे कण आसा न्हय ते आमकां काडून घेवपाक जाय। आतां गाळून घेवया। हांवें हांगसर एक न्हय चाळण घेतलेली आसा, म्हटल्यार मोठे जे कण आसा न्हय ते ह्या चाळणीचेर अशा तरेन उरतले। हे पळयात, सो आतां तो बरो असो गाळून घेया। प्रेस करून असो गाळून घेया। आता तुमकां न्हय हांव नेक्स्ट स्टेप सांगता। आता नेक्स्ट स्टेप जी आसा ती म्हटल्यार न्हय जो ज्यूस तुमी गाळून घेतलेलो आसा तो हांगसर आमकां न्हय मेजरमेंट करून घेवपाक जाय। तेका लागून हांगसर हांवें न्हय एक मेजरमेंटाक मिडियम सायज वाटी घेतलेली आसा।
म्हटल्यार बाउल सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता. तुमच्या अकॉर्डिंग हे मेजरमेंट तुम्ही डिसाईड करा, कारण हे जे मेजरमेंट आसा ते खूप इम्पॉर्टंट आसा. जर हे मेजरमेंट जर तुमचे चुकले नाही जाल्यार आख्खी रेसिपी जी आसा न्हय ती चुकतली. तेका लागून हे पळयात हे मेजरमेंट घेतलेले आसा हांवें. सो ह्या मेजरमेंटान न्हय तो ज्यूस जो आसा न्हय तो हांव आतां गाळून घेतलें. सो हो पळयात कितलो आसा न्हय तो मेजरमेंट करून घेयात. तर हांगसर न्हय प्रॉपर 4 वाटयो जाल्ले आसा. हे पळयात. हांगसर हांवें न्हय एक स्टीलचे कंटेनर घेतलेले आसा. म्हटल्यार ह्याच कंटेनरान हांव न्हय ते स्वीट्स जे आसा म्हटल्यार मिठाई जी आसा ती सेट जावपाक दवरतले. सो तुमकां जाय त्या सायजीन तुमी घेवं शकता. हांवें हांगसर अशे तरेन कंटेनर घेतलेलो आसा. भितर आतां न्हय इल्लेशें तूप एड करपाक जाय आमकां. हे पळयात. तेजे उपरांत ते बरें अशें आयदनांक ते लावन घेया, म्हणजे जेन्ना स्वीट्स तुमचे थंड जाल्या उपरांत सुट्टना इजी वयतले. तेका लागून हे पळयात अशे तरेन सगळे आयदनां हांव ते लावन घेता. आतां हितून हांव थोडेशे ड्राय फ्रुट्स एड करतले. ड्राय फ्रुट्स म्हटल्यार न्हय हांव हांगसर पंपकीन सीड एड करतले. तुमकां जे ड्राय फ्रुट्स जाय म्हटल्यार बदाम बीन तुमी एड करूं शकता. सो हांगसर ते हांव जाय तशे एड करतले. हे पळयात. सो हांगसर तुमी बदाम काजू बी घालूं शकता. तर अशे तरेन न्हय हे आतां तूप जे आसा ते तशेंच दवरया सेट जावपाक, आनी फुडली स्टेप जी आसा ती पळोवन घेवया. सो नेक्स्ट हांगसर हांवें घेतलेलो आसा तो म्हटल्यार कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर मातसो चाळून घेया आनी मेजरमेंट हांगसर हांवें तेच यूज केल्ले आसा. हे पळयात 1 वाटी हांगसर हांवें कॉर्नफ्लावर घेतलेलो आसा. तो हांगसर भितर आतां एड करया. सो ज्यूस आमचो 4 वाटयो जाल्ले आसा. तर तेतून हांव 1 वाटी कॉर्नफ्लावर एड करतले. आतां हो कॉर्नफ्लावर जो आसा न्हय तो बरो मिक्स करून घेया. म्हटल्यार तेचे बॉल बॉल अशे जावपाक जायना, लंप टायप. सो बरो मिक्स करून घेया तो. बरो न्हय जाता तितलो मिक्स करून घेया, कारण तो लिक्वीड फॉर्मान असो जावपाक जाय. अजिबात तेचे बॉल्स कशे उरपाक जायना. तेका लागून हांगसर आमचो कॉर्नफ्लावर न्हय बऱ्या तरेन मिक्स जाल्लो आसा. आतां हो आमी सायडीक दवरया. आतां हांगसर हांवें न्हय एक कायल घेतलेली आसा. त्या कायलीन हांव न्हय 2 वाटयो साखर एड करतले. तेच मेजरमेंट हांगसर घेतलेले आसा हांवें. हे पळया. सो तुमकां जशी गोड जाय ते अकॉर्डिंग तुमी हांगसर साखर एड करा. आनी त्याच वाटयेन हांगसर हांवें उदक घेतलेलें आसा. अर्दी वाटी हांगसर उदक एड करा. सो आतां आमकां साखर जी आसा न्हय ती मेल्ट करून घेवपाक जाय. हांगसर आतां न्हय साखर मेल्ट जावपाक स्टार्ट जाली. तर हांव हांगसर इल्लीशी वेलची एड करता. तुमचे कडेन पावडर आसा जाल्यार पावडर सुद्दां एड करूं शकता तुमी. ऑर कसलो फ्लेवर बीन आसा न्हय जाल्यार तो सुद्दां यूज करूं शकता. आतां ही मिक्स करून घेयात. साखर आमची न्हय बऱ्या तरेन मेल्ट जाल्ली आसा. आतां आमी चेक करया ती. सो हांगसर हांव इल्लीशी काडून घेता आनी हलकीशी न्हय ती चेक करा की म्हटल्यार ती स्टिकी टायप जावपाक जाय. बरी घट्ट कशी मातशी जावपाक जाय. सो ही पळयात हांगसर चेक करा. हे पळयात हांगसर स्टिकी टायप न्हय ती जाल्ली आसा. सो आतां भितर हांव तो ज्यूस जो आसा तो एड करतले. आतां हांगसर न्हय तो ज्यूस एड करा.
एड करच्या पयलीं मिक्स करून घेया मातसो आणि तो ज्यूस आतां न्हय बरो मिक्स करून घेया. आणि आता तुम्ही हांगसर न्हय नोटीस करू शकता जेन्ना हांवें तो ज्यूस साखरेच्या पखान एड केलो तेन्ना साखर जी आसा म्हटल्यार जो पग आसा तो एकदम हार्ड जावपाक स्टार्ट जालो. तर स्टार्टींग न्हय तो पग असोच हार्ड जाता पूण मागीर मिक्स करून करून आपुणूच मेल्ट जावपाक स्टार्ट जाता. असो फूड कलर एड करतले. पळयात हांगसर हांव ग्रीन कलर एड करतलें मातसो कलर येवंक जाय म्हणून. तेज्या उपरांत मिक्स करून घेतले. सो हो ज्यूस न्हय आतां कंटिन्युअसली दवळीत रावा कारण कॉर्नफ्लॉवर एड केला म्हणजे तो न्हय घट्ट जावपाक स्टार्ट जातलो, दाट जावपाक स्टार्ट जातलो. पळयात हांगसर तुमी आतां पळोवंक शकता ते हलके हलके न्हय दाट जावपाक स्टार्ट जाले. सो कंटिन्युअसली न्हय धवळीत रावपाक जाय कारण न्हय स्टीक जावपाक दिवपाक जायना. सो अशा तरेन कंटिन्युअसली न्हय अशें मिक्स करीत रावा. स्लो स्लो करून ते खूब दाट जावपाक स्टार्ट जातले. हांगसर हांव आतां न्हय चेक करतलें. इल्लेशें न्हय प्लेटीन काडून घेतलें. हे पळयात स्टीक जावपाक स्टार्ट जाले ते. सो थोडेशें काडून घेता हे पळयात आनी चेक करता की ते कितले स्टिकी जाल्ले आहा ते. म्हणजे ते मागीर सेट जावपाक खूब बरें पडटलें. आनीक मातशें दवरतलें हांव. सो गायज हे पळयात ते बरे तरेन न्हय रेडी जाल्ले आसा. जशें आमकां जाय तशें दाट जाल्ले आसा. सो हांगसर आतां हांव गॅस बंद करतलें आनी जे आयदन आमी सेट करून दवरला तूप बिनला तेतून ते गरम आसतनाच न्हय एड करपाक जाय नाल्यार ते रोखडे न्हय सेट जावपाक स्टार्ट जाता. सो गरम आसतनाच न्हय आतां त्या आयदनान एड करपाक जाय. न्हय इल्लीशी व्हायट तिळी एड करतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी एड करा, ऑप्शनल आसा. ते हांगसर आतां एड करपाक स्टार्ट करतले. गरम आसतनाच न्हय एड करा. ते अशें स्प्रेड करून घेया. आणि स्प्रेड करतना सुशेगाद कारण भरपूर गरम आसा ते आणि स्टिकी सुद्धा. हे पळयात. सो हलकेशें अशें हे करून घेया म्हणजे ते सारके अशें सेट जातले. आमची मिठाई रेडी जाल्ली आसा. आतां ही न्हय 2-3 वरां आमकां थंड जावपाक दवरपाक जाय. म्हटल्यार 3-4 वरां तरी अशी सेट जावपाक वयता टोटली. तर आतां 4 वरां अशीच दवरया आनी मागीर चेक करया. सो गायज हांगसर आमची न्हय मिठाई रेडी जाल्ली आसा आनी खरें सांगता एकदम परफेक्ट अशी टर्न आवट जाल्या. ही पळयात बरी जेली टायप हांगसर तुमी पळोवंक शकता. आनी 2 वरांनूच न्हय ती कंटेनरांतली सुटली, इजिली सुटली. म्हटल्यार स्टिकी बीन अशी जावंक ना. सो आतां आमी ती कट करून घेवया. इवन ड्राय फ्रुट्स बीन घालीत न्हय जाल्यार आनीक टेस्टी लागतली आय थिंक सो. आनी दिसपाक सुद्दां खूब बरी दिसतली. सो आतां आमी ती कट करून घेवया. कशें कितें पीस येता ते पळोवया. जाय तशें तुमी पीस कट करूं शकता. हे पळयात पीस सुद्दां इजिली बरे कट जातात. टेस्टी दिसता सामकी. हे पळयात. सो हे पळयात भितरसून सुद्दां न्हय बरी जाल्या आनी एकदम जेली टायप जाल्या. हांगसर कळटात आसतली तुमकां. तर आनीकूय पीस करतले हांव. तर हांव स्क्वेरान कट करतलें अशा तरेन.
तर हांव ती नाही मिठाई आनीक मातशी डेकोरेट करतले, ताका लागून कोकोनट पावडर घेतला जो रेडीमेड मेळटा तो पॅकेट. हे पळयात, ऑप्शनल आसा ही स्टेप, तुमकां जाय जाल्यार तुमी फॉलो करूं शकता. आतां भितर एक एक पीस करून ॲड करा आनी हे कोड करून घेयात. हे पळयात, सो तुमची मिठाई आनीक मागीर बरी दिसतली, यम्मी सामकी ही पळयात. आनी तुमकां जाय तशें तुमी पीस कट करून घेवं शकता. बरें दिसता ना हे पळयात. सो अशेंच तरेन हांवें सगळें कोट करून घेता. ही पळयात आमची मिठाई एकदम टेस्टी यम्मी अशी फायनली रेडी आसा. तुमकां जाय तशी तुमी डेकोर करूं शकता. हांवें अशा तरेन केलें आनी इतली टेस्टी दिसता यम्मी अशी आना. सो ही पळयात अशा तरेन. आनी हांवें फर्स्ट टायम ट्राय करून सुद्दां खूब बरी जाल्या. सो मुद्दाम ही ट्राय करा. आतां हांव सुद्दां ही एन्जॉय करतलें, टेस्ट करतलें. ऑलरेडी हांवें टेस्ट केल्या. हे गायज, गुड मॉर्निंग. तर कालचो व्हिडिओ जो आसा तो आयज हांव कंटिन्यू करता. काल रेसिपी बीन शूट केली, एन्जॉय बीन केली आनी तेच्या मागीर ब्लॉग जो आसा तो कंटिन्यू करूंकूच ना. सो आतां सकाळी हांव कंटिन्यू करता. आनी सद्याक गरमी पळयात, इतली गरमी जाता ना. आनी व्हिडिओ खातीर मातसो हांवें फॅन कितें बंद केलो. हांगसर तर म्हाज्या फेसाची हालत जाली, घाम घाम जालो सामको. तर जशें की हांवें तुमकां काल सांगलेलें की ती जी हांव रेसिपी करता ती कशा तरेन टर्न आवट जाता काय खबर म्हणून. म्हटल्यार म्हाका भंय आसलो की ग्रेप्स जे आसा ते वेस्ट वचपाक जायना म्हणून. बट सिरियसली सांगपाक गेल्यार ती रेसिपी इतल्या बऱ्या तरेन टर्न आवट जाली की इजिली तुमी करूं शकता. खरें सांगता, कारण हांवें फर्स्ट टायम ट्राय करून बऱ्या क्वॉन्टिटीन सगळे गोश्टी सारके प्रॉपर पडले. म्हटल्यार साखर म्हण, मागीर कॉर्नफ्लावर म्हण, हे सगळे गोश्टी प्रॉपर मेजरमेंटान हांवें घेतलेले. आनी म्हाका जाय तशीच ती रेसिपी जी आसा ती टर्न आवट जाली. आनी ग्रेप्साचो जो फ्लेवर येता तो सुद्दां खूब बरो येता. आनी हांवें ड्राय कोकोनट हांगसर यूज केल्लो, सो तो सुद्दां खूब बरो जालो. म्हटल्यार ऑप्शनल यूज करून. सो दाखयता तुमकां. आनी काल हांवें ती थोडीशी एन्जॉय केली, खाल्ली बीन थोडीशी. आनी तेच्या मागीर बाकीची उरलेली ती आमी फ्रिजान दवरली. आनी आतां फ्रिजांतली काडूनूय दाखयता तुमकां कशा तरेन ती रेडी जाला. कारण फ्रिजान दवरून ती बऱ्या तरेन सेट जाता आनी तेजो फ्लेवर आनीक बरो येता. म्हटल्यार बरी अशी फ्रिजान मातशी थंड जावन आनीक बरी हे जाता ती. सो दाखयता तुमकां. कालची मिठाई आमची रातभर हांवें ती फ्रिजान दवरलेली आनी बरे तरेन आतां ती टर्न आवट जाल्ली आसा, बरी सेट जाल्ली आसा. ही पळयात अशा तरेन. आनी आतां तेजो टेस्ट सुद्दां खूब बरो येता भितरल्यान अशी जाल्या ही पळयात. सो बरी दिसताय बीन आनी खावपाक सुद्दां फ्लेवर ग्रेप्सांचो खूब बरो येता. सो फ्रिजान दवरा म्हणजे ती बरी सेट जातली. ही पळयात अशा तरेन. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी ड्राय फ्रुट्स यूज करूं शकता. फ्रिजान दवरून आनीक बरी लागता ती. सो हांवें ती रातभर फ्रिजान दवरलेली, पळोवया म्हटलें. तर अशा तरेन. सो तुमकां एक पीस कट करून दाखयता. ही पळयात बऱ्या तरेन आमची मिठाई रेडी जाली. म्हाकाय बीन विश्वास बसना की खरीच अशा तरेन ही रेडी जाली म्हणून. ही पळयात आनी लागताय बीन टेस्टी सामकी. तुमकां खूब लायक जातली. ही पळयात बऱ्या तरेन टर्न आवट जाल्या ती. ही पळयात आनीकूय कट करून दाखयता. तुमकां जाल्यार तुमी भितर सुद्दां ड्राय फ्रुट्स घालूं शकता. ही पळयात. सो कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा आनी प्लस खावपाक सुद्दां तितलीच बरी लागता. ही पळयात भितरल्यान सुद्दां पळोवं शकता तुमी. सो जर कोणाक गोड खावपाक बीन लायक आसा जाल्यार ही तुमी घरच्या घरा करूं शकता अशा तरेन. ही पळयात ही जी मिठाई आसा ती सेम टू सेम कशी लागता जाणा. तो ऑरेंज कलर हालवो येता पळयात, सेम तशी आनी दिसपाक सुद्दां तशी आई पळयात. सो बेस्ट सामकी. तुमी मुद्दाम ट्राय करा, तुमकां लायक जातली. म्हाका लायक जाली आनी तसो फ्लेवर येता. तरी थोडी मम्मीन फार्मान येयली, तिका व्हर म्हटलें, कारण तेंकाय बीन ती म्हटल्यार शेअर कर, ताका लागून तिणी फार्मान येयली थोडी आनी थोडी आतां घरा कडेन फ्रिजान दवरल्या. रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा. जर म्हज्या रेसिपीन कितें गडबड जाली, चुकली विकली जाल्यार ऑर कोणाक आयडिया आसा ह्या रेसिपी रिलेटेड जाल्यार म्हाका सांगा की अशें करूं शकता.
तर काही चला तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा मिळूया एका नवीन व्हिडिओ. त्यानुसार बाय बाय.